उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारले, तूं खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगडो आसा म्हूण भिवन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगडो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवळलोल्या रुखाचें फळ तुवें खेलें बी कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें तें रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सर्पान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सगल्या गोरवाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूल खातलोय. तुजे आनी बायले मदें आनी तुजे सोस्ती आनी तिचे सोस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोंटेक चापतलोय. आदामान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगल्या जिव्यांची आवय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराक रचून गाव, नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्या, उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. सोपाप, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. इस्रायलाचे कुळे ताय आपलो थीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरकोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. सोबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. शेकान शेक पृथ्वीचे देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वी गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. सोबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. पागिवून पावलून एफेसकाराक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, देवाक आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्त सभे सर्गीचे सगल्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यान. संवसार रचे आदीं आपणा मुखार पवित्र कर्तावीन आनी मोगान भरलोली जावंक देवान आमकां क्रिस्त सभे विचून काडल्यान. जेजू क्रिस्त उद्देशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदी फुडें थारायलें. देवाचे कृपेची उदार येवजण ही, आपल्या मोगाच्या पुता सवे आपणें आमकां भलेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले खुशे प्रमाणें सगळें थारायता आनी चलयता. तो ताणेंच ह्या आपल्या पुनवणीपण प्रमाणें आमकां जेजू सवे आपली म्हूण विचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर बावाट ठेवतली पोरजा जावंक ताणें आमकां आदी फुडें नेमली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. नमान मारिये, कृपेन बोरलोले. सर्वेस्पर देव तुजे सवे
सुदैव गे तूं ओस्तोऱ्या मोदे. लूका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. 6व्या म्हयन्यांत नाजरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोयरी धाडलो. दाविदाच्या घरांतल्यान जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं ताका लग्नाचें उतर जालें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचे शीं भितर वचून देवदुतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लोली, सोरेस्पूर तुजें सवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबोरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाच्या सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाचे सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावली घालतली. ह्याच खातीर तुज्या तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वाचती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलेंच कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत ताचो सोरशिलो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तूं गर्भेत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. नियाळाक आदार. आयचे पयले वाचपांत आमकां मेळटा आदाव आनी इवे देवाचे कुशीचेर आड गेली, ताची आज्ञा मोडली आनी पातक केलें. दुसऱ्या वाचपांत आपले सासणीक येवजणे प्रमाणे आमकां आपली जावंक वेचून काडल्यात म्हूण एफेसकाराचे चिटीचो बरोयणार उगडास करता. आयचे शुभ वर्तमानांत मनशा कुळाक पातकांतलो मेकळो करूंक आनी सोडवणीचें दार ताका उक्तें करूंक देव पातका वीण मारियेचो गर्भ संभोवता. ह्या आधुनीक काळार जायतीं जाणां आपणाची चूक लिपोवंक गर्भपात करतात. दर एका कुसव्यांत आवय बापायन आनी समेस्तांनी देवाचें आसणें पळोवंक फावो. थोडीं आसात जीं भुरग्याच्या देण्याक आशेतात. जायते फावटी आमी असल्यांक ओकमान करतात. तांकां ओकमान करचे सुवातेर तांचे पासत मागून तांकां सांगात करुया. थोडीं मारयेक मानून घेयनात, तेय आमचे भाव भयण्यां पासत मागुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, दर भुरग्याच्या रुपान देवाचें आसणें अणभवंक वावुरया.